सो आयज आमच्या पेडणेकारांक लागून एक खंय तरी कोणी तरी फुडाकार घेवपाची गरज आसा। सो प्रत्येक गोष्टीक जेन्ना आमकां म्हयन्याच्या म्हयन्या म्हणटा तशें सरकाराच्या विरुद्ध आमकां आंदोलन करचें पडटा, मागीर तो टॅक्सी वेवसाय आसूं, मागीर पोस्टल आसूं, मागीर MDR आसूं, मागीर तुयें हॉस्पिटल आसूं, हे प्रत्येक गोष्टी आमकां आंदोलन करपाक लागून आमी हे लोकप्रतिनिधी निवडून हाडल्यात। मागीर ते ZP आसूं नाल्यार आमदार आसूं, किती मागीर पंच आसूं सरपंच आसूं, पण आयज आमी गेली कितलो तेंप जालो पळयता जाल्यार आमकां हे आंदोलनूच करचें पडटा। म्हणजे पेडणे तालुका हो आंदोलनूच करपाक लागून आसा आणि इलेक्शनाच्या टायमार फक्त एक मतदार करपाचें आणि मागीर त्याच्या उपरांत 5 वर्सां फक्त आंदोलन करून आपलो हक्क सरकारा कडेन मागणी करची आणि तोय बी सारको पुरेपूर मेळना। सो आयज पेडणे डेमोक्रेटीक जो मुवमेंट आयज आमी आयच्या दिसाचो हो सुरवात करता, हो एक आमी हांगा दोगूय बसल्यात, ॲडव्होकेट अमित सावंत आणि हांव बसला, पण हेच्या फाटल्यान असंख्य संख्या आसा हे पेडणे तालुक्यांतली आणि जायते हांगासर युवा शक्ती आमच्या बरोबर आसा। तेंच्यांनी एक आमकां एक आमचे ज्येष्ठ नागरीक आसा तेंचो एक आमकां सल्लो आसा, तेंकां तेंचो एक आशिर्वाद आसा आणि त्या ह्या आशिर्वादान आमी आयज आमचे पेडण्याची देवी भगवती आसा, मांद्र्याची भगवती आसा, हेंच्या कृपा दृश्टीन कृपा आशिर्वादान आमी आयज फुडें सरलेले आसात। आणि जे 4 कॅन्डिडेट आमी लोकांक जे आमच्या पेडणेकारांक दितले, जे कॅन्डिडेट निवडून येयल्या बरोबर लोकांक बरोबर रस्त्यार येवपाची तेंचे कडेन कापोस्तान आसतली ना, खंयच्या सरकाराच्या दबावा खाली ते घरा बसचे ना। सो हेची आमी खात्री घेतले। आयज आमी पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक गोष्टीक आमकां एक आंदोलन करचें पडटा। खुबशे समस्या आसात, आमी जशें टायम टू टायम जे ज्या डिपार्टमेंटांनी जे जे मिनिस्टर्स आसात, ज्या पेडणे तालुकाक जे आमच्या नागरिकांक जितलो अडीअडचणी येतात, प्रॉब्लेम्स येतात, ते सॉल्व जर करिनात त्या डिपार्टमेंटान आमचे सदैव आमचे जे पेडणेकार जे अफेक्टेड लोकांक त्रास जाता तांकां घेवन आमी मोर्चा व्हरतले। ह्या ज्या मुवमेंटाक सगळ्यांक आमी एक वेलकम करता आणि हो जो मुवमेंट आसा हो आमच्या पेडणेकारांक लागून आसा। आमी पळोवपाक गेल्यार जायते राजकीय पक्ष आसात आणि जेन्ना सरकार स्थापना करच्या टायमार सगळे अलायन्स जातात, मागीर खंय तरी जो आमी निवडून हाडलेलो कॅन्डिडेट तेंचो आवाज त्या अलायन्सान दपडलो गेलो वता। ज्या आमच्या ज्येष्ठ नागरीक जे आमचे जे पेडणे तालुक्यांतले नागरीक हेंच्यांनी जो आमकां एक फुडाकार दिला, तुम्ही फुडें सरा, आमी आहा तुमच्या बरोबर। पेडणे डेमोक्रेटीक जो मुवमेंट जो आसा पळय हो स्वता ॲडव्होकेट अमित किंवा प्रशांत नायक हाचो न्हू, हो तमाम पेडणेकारांचो आसा।